कित्याक जेजून ऑलरेडी त्या खुर्साचेर कितें केलां, ऑलरेडी जेजून आमची सगळीं पातकां, सगळी पिडा, सगळे शिराप, सगळे आमचे आमचे जे कंडेमिनेशन जे आमचे कुडी आमचेर घातलोले ते सगळें जेजून आपले कुडीचेर घेतलां खंय आनी ताणें आमकां ऑलरेडी बरी केल्या म्हणटा. आतां फकत देव आमचे लागीं कितें मागता, देव फकत मागता आमचें जिवीत बदलपाक, आमचें मन बदलपाक आनी ताचेर सोत मानूंक. हांवें कालच्या दिसा एक टेस्टमनी पळयल्या, कितले भाव भयणांचे कुडीन दूख आसलोली, पिडा आसलोली, पूण जेन्ना ती दोळे बंद करता आनी जेजूचेर ते खुर्साचेर ती नियाळटा, तेन्ना जेन्ना तेचे कुडीन कितें आसलोलें, जेन्ना ती सोप मानता आनी जेजू आपल्या काळजांतलें सगळें सांगता, जेजू वी थँक्यू, आमी सोप मानता तूं आमचे पासत. दुसरो कोरिंथांत 5:21 सांगता, जेजून खंय कसलेंच पातक करूंक ना, पूण तो आमचे पासत थंय पातक जालो आनी आमची सगळी पिडा खंय ऑलरेडी ताणें आपले कुडीचेर घेतल्या म्हणटा. ऑलरेडी द डिवायन एक्सचेंज ऑलरेडी हॅपन 2024, आतां 25 इयर्स बिफोर ताणें आमची सगळी पिडा रोग आपले कुडीचेर घेतल्या खंय आनी आमकां ताणें ऑलरेडी बरी भलायकी दिल्या म्हणटा. आतां देव आमकां बरो करतलो न्हू, ताणें ऑलरेडी आमकां बरी केल्या. आतां तूं बी तरी सोप मानलें जाल्यार तीच पदवी जी देवान बापान जेजूक मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केला, तीच पदवी हे वेळार, तीच पदवी तुमच्या भितर व्हांवतली आनी तुमचे कुडींत आसा ती दूख, पिडा सगळी मुळांतल्यान मरून वयतली. कित्याक जेजून ऑलरेडी ते मार्क चॅप्टर 11 वर्स 12 to 14 जेन्ना जेजूक भूक लागलोली तेन्ना तो आंजिरा झाडाशी आयलो आनी तें आंजिरा झाड फळ दिन आसलें तेन्ना तेणें आंजिरा झाडाक शिराप घातलो खंय आनी दुसरे दिसा पेद्रून पळोवन ताका म्हणलें, राबी म्हणजे गुरुजी तुवें शिरापलोलें तें आंजिराचें झाड मुळांतल्यान मरून गेलें. आनी जेजू कितें म्हणटा, हांव तुका खरें सांगता, देवाचेर भावार्थ दवरात म्हणटा. जो कोण म्हणजे तुमकां सांगता तो, जो कोण भावार्थ दवरता तो ताका तर सांसवां कोण इतलो भावार्थ आसा जाल्यार तुज्या दोंगरा लागीं उलय म्हणटा, तुज्या प्रॉब्लेमा लागीं उलय म्हणटा, तुज्या सिकनसा लागीं उलय म्हणटा आनी ती खंय भायर सरून वेतली आनी तुवें कितें प्रार्थून मागलां तें तुका मेळटा म्हूण पयलो भावार्थ दवर म्हणटा आनी तें तुजें जातलें म्हूण सांगता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हांव तुका आडकां दितां, ही भाव भयणां हे वेळार ताणें दोळे बंद केल्या आनी ती सोप मानता जेजू तुवें सगळी तांची पिडा रोग तुवें तुजे कुडीचेर घेतल्या म्हूण आनी तुजी बरी भलायकी तांकां दिल्या म्हूण. जेजू तुवें सांगलां शांतीन वच, तुज्या भावार्थान तुका मेवला म्हूण. जेजू हेच वेळार तीच पदवी जी बापान तुका मेल्ल्यांतलें पुनर्जीवन केलां, तीच पदवी हे वेळार हे भाव भयणाचे भितर ती व्हांवता आनी जी पिडा रोग तांचे भितर आसा तो हेच वेळार जेजू नाजारेथकाराच्या नांवान मुळांतल्यान मरून गेला म्हणून हांव तुका आदींच फुडें आर्गां दितां, वाकाणटा देवाक. थँक्यू फादर, थँक्यू फॉर द हालेलुया, आमेन. जाल्यार हे वेळार तुमी तुमचे दोळे धांप्यात, कित्याक जेजून ऑलरेडी त्या खुर्साचेर कितें केलां,